नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. नवी दिल्ली हांगा आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी जमायकाचे प्रधानमंत्री डॉ. एंड्र्यू हॉलनस हांची भारत आनी जमायका ह्या दोनूय देशांचे आर्थीक आनी सांस्कृतीक मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. पयलेच फावटी जमायकाचे प्रधानमंत्री हॉलनस हे द्विपक्षीय बसके निमतान भारतांत भेटेर आयल्यात. दोनूय देशांमदी विचारांचे दिवप घेवप करपा हेतान प्रधानमंत्री मोदी आनी जमायकाचे हॉलनस हांच्या मदीं जाल्ली चर्चा म्हत्वपूर्ण जावन आसा. दोनूय देशांमदी विविध समजिकायेच्यो कबलाती जाल्यो. ह्या दोनूय फुडाऱ्यांनी संवसारीक मुद्द्यांचेर एकचार आनी उदरगतीचेर खोस उक्तायली. Jamaica-India relations are buttressed by our shared passion for sports, in particular the game of cricket. We commend India as a leading innovator in the sport, and we appreciate all that India has done to support the ongoing development of cricket in CARICOM and in Jamaica in particular. Of course, Jamaica's excellence in the track and field and India's excellence and prowess in cricket are winning combinations and provide tremendous opportunities for mutual exchange and cooperation. So on that note, I congratulate India on its victory in the 2024 Men's T20 World Cup held in the West Indies in June, and its recent gold medal sweep in the 45th FIDE Chess Olympiad last month. संवसारीक संमेलनाक लागून भारतांतल्या द्विपक्षीय बसकेक उपस्थित आशिल्ले जमायकाचे प्रधानमंत्री डॉ. एंड्र्यू हॉलनस हांणी आयज राजघाटाचेर महात्मा गांधी हांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. ह्या वेळार तांणी महात्मा गांधी हांच्या समाधीचेर फुलां घालून आर्गां ओंपली. जमायका हे पयलेच फावटी भारत देशांत आयिल्ले आशिल्ल्यान द्विपक्षीय बसके पयलीं राजघाटाक भेट दिली. जम्मू काश्मीरान विधानसभा वेंचणुकेच्या निमण्या टप्प्यान 7 जिल्ल्यांनी 40 सुवातां खातीर आयज वेंचणूक चालू आसा. दनपारां 1 वरां मेरेन 40.08 इतले मतदान जालें. उधमपूर जिल्ह्यात दनपारां 1 वरां मेरेन सगळ्यांत चड म्हळ्यार 51.66% मतदान जालें. लोकांनी हेर मतदारसंघांत उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्लो आसा. काँग्रेस आनी भाजपा ह्या दोनूय पक्षांनी ह्या वेंचणुकेची तयारी जोमान केल्या. लोकांचो उत्साह आशिल्ल्यान वेंचणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडची म्हूण निवडणूक आयोगान योग्य ती खबरदारी घेतल्या. भारतीय विचार परिशदेन मानवता आनी सभ्यतेचो संवसारांतलो सगळ्यात व्हडलो उत्सव आशिल्ल्यान महाकुंभ 2025 ह्या मेळाव्याक लागून गोंयांत एक खासा बसका जाली. ह्या बसकेन महाकुंभ कार्यावळीची तयारी आनी सांस्कृतीक म्हत्व हांचेर चर्चा जाली. ह्या महाकुंभ मेळाव्याक संवसारांतले लाखांनी लोक वांटेकार जातले. दर 12 वर्सांनी साजरो जावपी महाकुंभ हो भारताच्या समृद्ध वारशाचे प्रतिनिधित्व करपी भक्ती परंपरा आणि एकचाराचो अनोखो संगम आसा. उसके लिए ये हमारा 14वां राउंड टेबल आज गोवा में होटल हिल्टन के कॉर्निवल में गोवा में हो रहा है और उस निमित्त लगभग 5-6 स्टेट से सारे डेलीगेट्स बुलाए गए हैं. कुंभ में होने वाली चर्चा को लेकर के, महाकुंभ की तैयारी को लेकर के, और जो प्रत्येक कुंभ कॉन्क्लेव में अलग अलग विषय हम लेते हैं, कौन कौन से विषय लिए जाने चाहिए, वक्ता कौन होने चाहिए, उसके बारे में गहन चिंतन और मंथन हुआ है कि विषय कौन कौन से लिए जाने हैं, कैसे अच्छी संख्या में विद्वानों को कुंभ कॉन्क्लेव में बुलाया जाए, और बाद में कुंभ की जो उत्तर प्रदेश सरकार के इतने सारे एक्सपेंस होकर के कुंभ को भव्य दिव्य और सुगम बनाने का प्रयास चल रहा है, उसमें कैसे अलग अलग स्टेट से हर वर्ग हर समाज के लोगों को कैसे बुलाया जाए, उनके अनुभव को कैसे और अच्छा बेहतर बनाया जाए, उसके लिए आगे यहाँ चिंतन और मंथन. दूरदर्शन केंद्र पणजे हांगा आयज हिंदी पखवाड्याचो समारोप सुवाळो जालो. दूरदर्शन पणजेच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या हिंदी पखवाडा पुरस्कार भेटवण तशेंच समारोप सुवाळ्या निमतान वेगवेगळ्यो सर्ती जाल्यो. ह्या सर्तींनी वांटेकार जाल्ल्या विजेत्यांक प्रमाणपत्रां भेटोवन तांकां प्रोत्साहन दिलें.
यावेळार मुखेल सोयरे म्हूण आयकर विभागाचे निवृत्त राजभाषा अधिकारी अरुण शर्मा, जाल्यार अध्यक्ष म्हूण प्रसार भारतीचे उपमहानिर्देशक सुनील भाटिया हजर आशिल्ले. उपस्थित आशिल्ल्या हेर मानेस्तांच्या हस्तुकीं हेर सर्तींतल्या जैतिवंतांक प्रमाणपत्रां भेटयलीं. विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयान आयोजीत केल्ल्या श्रीराम साहित्य हे परिसंवादेची सांगता जाली. तज्ञ शिक्षित लोकांनी आपले गिन्यान वाडचें, अशें जाल्यार देशाच्या एका वाठारांतलो विचार दुसऱ्या वाठारांत पावून देशाची उदरगत शक्य आसा, अशें मत राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायलें. परिसंवादाच्या सांगता सुवाळ्यात मुखेल मानेस्त म्हूण तानावडे उलयताले. ह्या वेळार प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे, संस्थेचे अध्यक्ष संजय वालावलकर, उपप्राचार्य डॉक्टर उज्ज्वला हणजुणकर आणि मयुरी जोशी हजर आशिल्ल्यो. सेमिनार में अलग अलग लोगों ने मार्गदर्शन किया और एक इसकी जरूरी भी थी. और एक विद्या प्रबोधिनी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक सबके लिए एक व्यासपीठ तैयार किया जिसपे आप सब इकट्ठा आके अपना विचार शेयर कर सके, राम के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सके. और आपको जो हम हर जीवन में हमारे राम है, हम उनसे राष्ट्र पुरुष भी कहते हैं. और मुझे लगता है कि हमारे जो अभी स्टूडेंट रहते हैं उन्हें इसके बारे में रिसर्च भी करना जरूरी है. देश के आगे बहुत ऐसे अनेक प्रश्न हैं. इस मंच से मैं हमारे मित्र भूषण जी से बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो, इस विषय पे भी इस व्यासपीठ पे चर्चा होनी चाहिए. अस्तंत बंगालातल्या दोतोरांनी परत एक फावट आंदोलन सुरू केला. सुरक्षेच्या कारणाक लागून दोतोरांनी सकाळी 10 वरांचेर काम बंद आंदोलनाक सुरवात केली. 42 दिसां पयलीं दोतोरांनी सुरक्षा दिवपाक जाय ह्या मागणेक लागून आंदोलन केल्लें. आतां दुसरे फावट हे आंदोलन केल्ले आशिल्ल्या कारणान अस्तंत बंगालातल्या भलायकी सेवेचेर ताचो परिणाम जाला. महिला दोतोरांचेर जाल्ल्या अत्याचाराक लागून हे आंदोलन दुसरे फावटी बंगाल सरकारा आड दोतोरांनी घोषणा दिल्यो. Sandeep Ghosh's illegal activities and oppression were directly facilitated by high-ranking officials in the health department and he has sheltered a gang of goons on campus who have perpetuated this corruption. We clearly communicated in our meeting with the Chief Minister and the Chief Secretary and also in emails that we do not feel secure in this environment of fear. The state government has not only failed to convene such a meeting but has also not responded to our letters. बिहारान उटंगराचो पावस फाटल्या कांय दिसांन पडत आशिल्ल्या कारणान बिहारातल्या 20 जिल्ह्यांत हुंवाराची परिस्थिती उप्रासल्या. ह्या 20 जिल्ह्यांतली लोकजीण विस्कळीत जाल्या. 3.5 लाख लोकांचे स्थलांतर केला. बिहारचे नेते चिराग पासवान हांणी हुंवाराची परिस्थिती आशिल्ल्यान कांय जिल्ह्यांतल्या भागांक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. बिहारान उटंगराच्या पावसाक लागून लोकांची जाल्ल्या लुकसाणेची प्रशासनान दखल घेतल्या. पहले तो ऐसी महामारी के समय जो लोग राजनीति करते हैं पहले वो बताएं ना वो लोग हैं कहाँ. मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा. हर किसी के व्यक्तिगत कमिटमेंट्स होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देश में है, क्यों नहीं इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के बीच है. मैं ये सवाल खड़े नहीं कर रहा. पर ये सवाल तो बनता है ना कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता. मैं राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से भी मैं पूछूंगा, राहुल जी के पास फुर्सत नहीं है. क्रिकेटान कानपुरान जाल्ल्या 2 माळेच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यान भारतान बांगलादेशाक 7 विकेटींनी हारायले. भारतान 2-0 अशी ही माळ जिखली. ह्या जैताक लागून भारतान 2023 ते 25 वर्साच्या संवसारीक कसोटी सामन्यांत आपली पयली सुवात राखून दवरल्या. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.